ड्रेस कोड आसा हो ट्रेडिशनल ड्रेस कोड ताका आमकां कोण आडोवपाक शकना आनी आडोवपाक हेंय ना आनी समज आडयता जाल्यार तितून दाखोवन दिता की हो जो बीजेपी सरकार आसा ह्या बीजेपी सरकाराक तरी गोंयकारांक पडलेलें ना आमचे ट्रेडिशनल डायट्स कितें आसा जावं ट्रेडिशन कितें आसा हें पडलेलें हो जो फेको आसा जावं हे ड्रेस कोड आसा हो जो फाटी घेवपाचो म्हणल्यार हे नॉर्मल ड्रेस घालून शर्ट घालून हे जे आसा आयज खूब फार वचून हें दिसलें की खूब वायट उरलें कारण हें जें आसा एक ट्रेडिशनल करता प्रत्येक गांवांत आनी हें फुडाराक व्हरपाक जाय आतां जेन्ना मुख्यमंत्री कडेन आयज एक मागणी करता की एसटी पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवचें म्हणून हेजेर एक जाप जी मुख्यमंत्रीन अजून पर्यंत दिल्ली ना आमी विधानसभेन मागले की तुवें दिवची म्हणून जाप कितें आसा तें आमकां आन्सर येयलो पण तो आन्सर परत घेतलो म्हणल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले जे कॉलिंग अटेन्शन आसा आन्सर येयलो परत घेतलो म्हणल्यार इतल्या हेजेर जाल्लें आसा की म्हाका तरी खबर ना की फुडें ते दिवपाक सोदता काय ना आयज तुम्ही म्हणटाले की पॉलिटिकल दिशाभूल करता म्हणून मग तुमकां दिशाभूल करपाची कितें आसा मेन तुमच्या गोंया मुखार आसा सगळे हांगा जमलेले आसा हांगा आयज सगळे एसटी भाव जमलेले आसा ते सांगता ते मागता आमीच मागना सगळे एकटे जावन मागता जाल्यार तितून तुमी आयज उलोवपाक कित्याक सोदिना आयज तुमचे जे हे आसा मिनिस्ट्री आसा ट्रायबल मिनिस्ट्री आसा त्या ट्रायबल मिनिस्ट्रीच्या थ्रूच्यान सांगपाक जाल्लें अजून पर्यंत सांगलें जे तुमी पळयता आसतले डिलिमिटेशन जे जावपाक जाय आतां तितून जे आसा कमिशन बसोवपाक जाय कमिशन समज बसयल्लें हांवें मातशें वाचलेलें तें तितून रीड करूं ना हें जाल्लें की 2026 डिलिमिटेशन जाता सो 2026 जे डिलिमिटेशन आसा हें नॉर्मल डिलिमिटेशन हें हितून कांय आनी चेंजीस ना कित्याक हें जावपाचें आसा मागणी कितें आसा मागणी आसा की बेग्याच्या बेग्यान डिलिमिटेशन जें आसा प्रोसेस आसा तो सुरवात जावचो जें कमिशन बसोवचें तें आजून पर्यंत बसयल्लें आनी हितून हांवें हेजे पयलींय सांगलां की डिलिमिटेशन जें आसा तें बसोवपाक लागून ऑर्डिनन्स पास करचें पडटा कॅबिनेट अप्रुवल घेवपाक पडटा डबल इंजीन सरकार गोंयांनी बीजेपी सेंट्रलांतूय बीजेपी जेन्ना डबल इंजीन सरकार आसा आनी तेंचे कडेन जाता म्हणल्यार तेंचे कॅबिनेट आसा ते कॅबिनेटान अप्रुवल घेवन ते डिसिजन करपाक शकता ते कित्याक घेयना हो एक प्रश्न चिन्ह दुसरें जेन्ना प्रेजिडेंटल एक ऑर्डर हाडून ते ऑर्डिनन्स हाडून ते करपाक शकता तेजेरूय एक हाडपाक शकता ते डिलिमिटेशन कमिशन जें आसा तें सुरवात करपाक शकता चालू करपाक शकता हे कित्याक करना म्हटल्यार आयज अशें दाखोवन म्हाका आनी इतले लायटली घेतलेले आसा आयज मुख्यमंत्री जो आसा एक उतरान दोन सारकें सांगितलें लायटली घेवन उडयल्लें आसा इतल्या हजारांनी लोक जे जमल्या एसटी भाव भयण जे जमल्या तांकां इतले लायटली कित्याक घेता आयज तेंचो डिमांड आसा ते आयज जर उलयता ते सांगता तरी पूण एक उतरान बसून तेंचो एक रिप्रेझेंटेटीव बसून कोणूच एक स्टेटमेंट येयल्लो ना सगळे उंटी आसा तोंड बंद करून उबे आसा कांयच उलयना हांव म्हाका कित्याक लागून उलयना ते तेंचेर कितें प्रेशर आसा तेंचेर कितें दबाव आसा तो हांव मागता परत एकदां डिमांड करता की हो जो रायट आसा हो तांकां दिवचो एसटी भाव भयणांक दिवचो आनी जे रिजर्वेशन आसा हे बेग्याच्या बेगीन जावपाक जाय आतां अशें जाता ते वाऱ्या वयली खबरी चलता वाऱ्यार बाबा हें जातलें 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 केन्ना जातलें आतां तेंचे स्टेटमेंट असो आसलो की आमकां जाय की जाल्लें सगळ्यांक जाय जाल्लें मात केन्ना जातलें हेजो टायम फ्रेम कितें आसा टायम फ्रेम कांयच ना कित्याक आतां समज 26 समज डिलिमिटेशन जालें ते सगळो प्रोसेस जाता म्हटल्यार 2027 तरी रिजर्वेशन जावपाचें ना तें फुडें पडटलें फुडें कितलीं वर्सां पडटलें तेंय नेम ना सो हें जें आसा तें अजून पर्यंत क्लियरिटी कांय दिल्ली ना आनी तो क्लियरिटी सीएम म्हणटा की क्लियरिटी दितलो केन्ना दितलो तेंय अजून पर्यंत सारकें ना आनी तो डिमांड क्लियर कट डिमांड सगळ्यांनी तुमकां सांगला आसतलो तो डिमांड एकूच आसा की बेग्याच्या बेगीन हें जावचें 6 म्हयने जाले कितें करताले 6 म्हयने सुशेगाद आसा सगळे थंड पडला आनी आतां म्हणटा की आमी जितले फाल्यां नरेंद्र मोदी येता प्रायम मिनिस्टर येता प्रायम मिनिस्टरा कडेन वचून आमी कितें उलयतले तेंचे कडल्यान कितें तरी घेतले हे अप्रुवल घेतले कितें हें कांयच ना ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हरता म्हणून सांगलेलें फ्लोर ऑफ हावस ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हरता खंय गेलें ऑल पार्टी डेलिगेशन कांयच ना कोणाक काय सांगिना आनी सिमिलर थिंग बाकीच्या हितूनय जाता बाकीच्या हितून एश्युरन्सूच दिता एश्युरन्स दिले म्हणटकच जालें काबार फुडलें आमी केलें म्हणटा तें सो ही वोटींग आश्वासनां बंद करपाक जाय मुखेलमंत्र्याक आनी खंय ताका हो जो एसटी भाव भयणांक न्याय मेळोवन दिवपाक जाय हेकाच लागून आमी रेव्होल्युशनरी गोवन पक्ष आनी बाकीचेय पक्ष जे हांगा येयल्ले सगळे एकटे हांगा तांकां सपोर्ट करपाक येयल्ले आसा आनी तांकां सपोर्ट करतले कारण हो जो बारीक समाजाचो जो अन्याय जाता आयज तुमी पळयता आसतले जाग्यांचे जागे काबार करता आतां जाग्यांचे जागे म्हटल्यार नश्ट करून उडयल्ले आसा जल जंगल आनी ज्यो नदयो आसा त्यो आमचे सगळे काबार करून उडयता आनी हे काबार करपाक जे एसटी भाव भयणांनी हे राखलेले आसा हेजे पयलीं राखलेले आसा जे मुळावे गोंयकार जे म्हणटा जे भुमिपुत्र आमी म्हणटा जे भुमिपुत्रांचेर आयज अन्याय जाता हेज्या बाबतींत आमी एकवटान एकजुटीन फुडें वयतले आनी जिंकतले आमी तेंच्या वांगडा स्टार्टिंगच्यान आसा हेज्या फुडेंय आसतले कारण एकूच आसा आयज बीजेपीचो सरकार जो आसा
तो मोनो जाल्लो आसा भेरो जाल्लो आसा तांकां आयकूंक येना कांय दिश्टी पडना तो उक्तो जाल्लो आसा तांकां कांयच पडलेलें ना तर तुमी आयज भुरग्यांक धरून पळय आयज तांकां कांयच पडलेलें ना ह्या व्हडलो पाटे लोक जमल्या ना तांकां मार्क्स अजून येना बाबा एक स्टेटमेंट ओके म्हणून ना सो केन्ना दितलो स्टेटमेंट केन्ना तुमी हें करिता न्हू हें करतलो कांयच धीरज धीरज धीरज
Begin Europe! Modi must stop begging you! 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 Modi must stop begging you!
एसटी करतात यारे मास्टर बेगिन या बेगिन या बेगिन या बेगिन या बेगिन या सीएम मास्टर बेगिन या सीएम मास्टर बेगिन या प्रमोद सावंत बेगिन या प्रमोद सावंत बेगिन या पॉप्युलेशन कमी जातलें पॉप्युलेशन होय आता अजेंडा किती आहे? किती आहे? समीन किती आहे आता?